दुसरे सोमोतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मुयजेस आपले पोटचे कडे अशें उलयलो, पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दोकोड केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात, त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली, आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यान कोरतल्यात त्या देसान सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचे काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जाशात जाल्यार, बुलोवणेच्या फासांक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी तांची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जॉर्डन नद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यान कोरतल्यात त्या देसान तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आज सर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरोध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तो जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाचे मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताकाच चिकटून जियेतल्यात, कित्याक हातून आटापलोले आसा तुमचे जिवीत. आनी जो देश सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जिवच्याक बासायलोलो, त्या देसान तुमचे लांब आवक हातूंच आटापलोले आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. जो मनीस नुस्त्यांची बूद घेवन चलना, वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष, दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. व्हांवत्या वाडाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां, आनी कदींच पावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. पूण नश्ट्या मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीन अशें न्हय. ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसले पड. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्ट्यांची वाट निसणटणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. उद्गार. जिवीत बोदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय. जाणटे, मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री तेका भायर येताले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसरे दिसा पुनः जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जायत ताणें आपणाचेच खुशेची वाट सोडची, दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हज्या फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात
ती आपलो जीव होगडायतली, पूण म्हज्या खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचो इबाड व आपणाचेच घट्टण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड व आपणाचोच घट्टण करीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. नियाळाक आदार. 2 म्हयने फाटीं भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाची दोबाजीक उक्तावण जाली. मेळत त्या मनशाच्या तोंडांतल्यान तुवें कितले पावट उमो घेतलो हो प्रश्न जातालो, पूण ताचे जिविताचेर देवाचे उतराचो प्रभाव जावन जिवीत बदल्लें हें शिकूंक घडये आमी चुकल्या. आयची वाचपां आमकां प्राचीत काळांत आमचें जिवीत बदलूंक उलो करता. आमच्या दोळ्या मुखार जिवीत आनी मरण तशेंच संवसारी वस्तूंची भुलवणी दवरता. देवाचे उपदेश पाळून आमच्यान सासणाचें जिवीत जोडूंक येता जाल्यार संवसारी वस्तूंचे ताळणेक सांपडोन निसंटनाक पावूं येता. दर दिसा आमी संवसारी मान, आब्रू, नांव जोडून घेवंक बारी हारपीत जाता. दीस रात ग्रेसकाय एकठांय करून तोकोस घेता. देवाची उतराची बेपर्वा करून गरजेक सांपडलेल्यांक आदाराची ना जावन तांचो आशिर्वाद आमी ओगडायता. आयचे स्तोत्र नोश्त्यांच्या सांगात सोडून व पातकाक पाठ करून परत देवाशी येवन खुशालकाय अनुभवूंक उलो करता. संवसारी वस्तूक पाठ केल्या बगर आमच्यान जेजूचो पाटलाव करूं नजो. देवचारान जेजूक पर्यंत संवसारी वस्तू दाखोवन ताळण्यांत घालून पुरोयतन केलो. प्राचीत काळाचे सुरवातेकूच बापाची कृपेचेर पातयेवन संवसारी वस्तूंक पाठ करून जिवीत दितोल्या देवाचे उतरा प्रमाणे जिवंक वावुरया. तर आज आमचो थाराव जावन दी पातकाक पाठ करून सासणाचें जिवीत दितोल्या करुण्यो आदारूंक वावुरया.